आयज आमी दोन काम्या कडेन जे आयज आमच्या ट्राफिकीक लागून आयज आमी प्रॉब्लम जाता म्हणून आयज आमच्या सदानंद भाई आनी आमी आमच्या झेडपी तशेंच आमचे पंचायतीचे तशेंच इंजिनियर तशेंच आमचे कॉन्ट्रॅक्टर तशेंच आमचा PI आमच्या ट्राफीक पुलीस तशेंच PI तशेंच आमचे गांवचे सगळे भाव हांगासर आयज जमलेले आसा कित्याक हांगासर लोकांक खूब त्रास जाता जेन्ना खूब जाण वयताना हांगासून एअरपोर्टार बसून वयताना म्हाका फोन मारून सांगतात कित्याक हांगासर ट्राफीक जाता मातशें तेजेर कितें तरी हें घे म्हणून एक्शन घे ताका लागून आयज आमी स्पेशली हांगासर येयल्ले आसा की आयज ट्राफीक सुरळीत जावची म्हणून आमी तेजेर आयज एक्शन घेतलेलें आसा की आयज दुसरे वाटेन थंयसर तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा कितें आनी एक थंयसर गाडी सोडपाची जेन्ना हांगासर वयता तेन्ना हांगासर खूब त्रास जाता म्हणून तांकां आयज सांगलेलें आसा आनी तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा एज फास्ट तेंच्यांनी तें करून दिता म्हणून आनी हो नेक्स्ट इयर 2027 फेब्रुवारी पासून हो फूल कंप्लीट जाता. आज आम्ही मुद्दम कारण दोन खानाकडे दारगळी हांगासर फ्लायओव्हराचें काम चालू आसा आनी ताका लागून ट्राफीक कंडिशन इतलें जाता की बरेच जाण जे एक जाणांक फ्लायट सुद्दां मिस जाता आनी म्हणून आज आमी हांगासरले आमचे इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टर आनी पुलीस हांचे कडेन उलयले आनी तांकां सांगलें हो सगळो ट्राफीक कंजेशन जें आसा तें सुरळीत जावचें म्हजे बरोबर आमचे आमदार आसात जिल्हा पंचायत सदस्य आसात हांगासरले स्थानीक पंच आदले आमचे सरपंच आसात आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आनी पुलीस हांचे कडेन आमी आज कारण जाता कशें गाडयो येता 3 गाडयो येतात आनी मागीर एक लायन जाता आनी तें कंजेशन जाता त्यामुळे त्याने म्हणलें की हांगा सायडीक जितली जागा मेळटा तातूंतलें बॅरिकेडींग करून 2 गाडयो सुटपाची वेवस्था जर जाली आसत जाल्यार हांगासरल्या लोकांकूय त्रास जावचो ना. एक त्रास आसा जे वचणारे विमानतळार आसात स्थानीक जे लोक आसात तांकांय त्रास जाता आनी आतां पावस जसो सुरू जालो की तें कंजेशन आनी वाडटलें भुरग्यांक शाळेक वचूंक जाय बाकीचें आसा त्यामुळे त्याने म्हणलें की आमी स्पीडअप घेता आनी एक कारण ह्या म्हयन्याच्या पर्यंत ऑडियन्स जर 2 पिलर जशे कंप्लीट जाले जाल्यार मागीर एक लायन जी आसा ती 2 लायन हांगा सोडूंक मेळची आनी फुडें आनी एक तांकां क्रॉस करपाक आनी हें जाय तें टेम्पररी ताणें म्हणलें ओपन करतात जेणे करून ट्राफीक जें आसा तें सुरळीत जातलें अशें तांच्यांनी आमचे पुलीस डिपार्टमेंट कॉन्ट्रॅक्टर इंजिनियर आनी आमचे सगळे हांगा आशिल्ले त्यामुळे मुद्दम हांगा आमी आयले कारण हांवें स्वता अनुभव घेतला कारण हांव जेन्ना एअरपोर्टार वता तेन्ना घरा कडल्यान 15 मिनटांनी पावता म्हाका 1 वर पयलीं भायर सरचो पडटा आनी तरी पण ट्राफीक कंडिशन आसता आनी म्हणून आज आमी मुद्दम हें पळोवपाक हांगा आयले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.